नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत कुशळटाय संधी आनी गती आशिल्लो देश. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे जॉर्डनच्या वेपार बसकेंत वक्तव्य. हडफड्या नायट क्लबान उजो लागिल्ल्या घडणुकेक जापसार आशिल्ले सौरभ आनी गौरव लुथरा हांकां दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयान केले हजर. गोंय आनी केरळ राज्या मजगती रेल्वे संपर्क वाडोवपा खातीर गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केली मागणी. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो घराघरांनी प्रचार करपाचेर भर. उमेदवारांक जैताची आस्त. SIRच्या खर अभियाना उपरांत पयल्या मतदार वळेरेचो मसुदो जालो प्रकाशीत. सापडनाशिल्ल्या मतदारांक धाडल्यात नोटीसो. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज जॉर्डनचे राजा अब्दुल्ला द्वितीय हांचे वांगडा वेपारी भारत आनी जॉर्डनाचो ऐतिहासीक विस्वास फुडारांत नव्यो आर्थीक संधी उक्त्यो करपाक बळगे दिता अशें ह्या बसकेंत वांटो घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे और इसको साकार करने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। भारतान कुशळटाय आसा, संधी आसा, गती आसा आनी नवीन सोद करपाची तांक आसा आनी जॉर्डन आमचे खातीर भौगोलीक नदरेन खूब म्हत्वाचो देश आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जॉर्डनच्या वस्तू संग्रहालयाक भेट दिल्या उपरांत उलयतना सांगलें. थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन, गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज दुनिया को नए ग्रोथ इंजन चाहिए। दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत और जॉर्डन मिलकर दुनिया की इस जरूरत को पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं. आज लोकसभेन केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी विकसित भारत रोजगाराची हमी ग्रामीण विधेयक मांडलें. ह्या विधेयकाचेर विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी विरोध दर्शायलो. हे विधेयक शेतकारांच्या आणि कामगारांच्या हिता खातीरचें आसा अशें बोवाळान सादर जाल्ल्या ह्या विधेयकाचेर सरकाराचो पक्ष मांडटाना शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए. लोकसभेन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज विमो कायद्यात बदल घडोवपी विधेयक मांडलें. हे विधेयक मांडल्या उपरांत संसद वांगडी NK प्रेमचंदन हांणी विधेयकाक खर विरोध दर्शायलो. विधेयकाचेर चर्चा जेन्ना घडून येतली तेन्ना दर एका मुद्द्याचेर आमी चर्चा करपाक तयार आसात अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी हे विधेयक मांडटाना सांगलें.
for leave to introduce a bill further to amend the Insurance Act 1938, the Life Insurance Corporation Act 1956, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. Several points. With due respects, of course, I'll address each of the points, sir. But many of the issues raised are legitimately issues that has to be part of the debate itself. To object to the introduction is not, I think, absolutely necessary because you've given time for the discussion. गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी शून्य वराच्या वेळार गोंय आनी केरळाच्या मजगती रेल्वे संपर्काचेर आधारीत मुद्दो उपस्थित केलो. रेल्वे क्रमांक 20645 आनी 20646 ही वंदे भारत एक्सप्रेस मडगांव आनी मंगळुरू मजगती धांवता. हे प्रवासी कोझिकोड शारा मेरेन प्रवास करतात तांकां फुडल्या प्रवासा खातीर वेगळी वेवस्था करची पडटा. तेन्ना ह्या वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेचो विस्तार केरळ मेरेन करचो अशी सुचोवणी तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान केली. The Vande Bharat Express train number 20645 and 20646 currently runs only between Madgaon and Mangalore. Many passengers who need to travel further to Kozhikode, Kerala, a major commercial city in Kerala, are facing difficulty as they must depend on alternate connection and change trains. These often result in long waiting hours and non-availability of tickets, causing hardship to frequent travelers, especially senior citizens and tourists. The present Vande Bharat service between Madgaon and Mangalore is functioning very well, but it does not meet the growing demand of passengers who need to continue their journey to Kerala. Goa and Kerala are among India's most popular destinations. Many international tourists plan their itinerary covering both the states, and a direct and comfortable connection is essential to support this tourism circuit. वेंचणुकेंतल्या सुदारणांचेर आयज राज्यसभेन घडोवन हाडिल्ल्या भासाभाशेन केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी वांटो घेतलो. लोकशायेन दर एक मत देशाचो फुडार थारायता. सरकार सदांच सगळ्या तरेच्या ह्या सगळ्या विशया वयल्या भासाभाशे खातीर तयार आसता. SIR वेंचणूक आयोगान घडोवन हाडला आनी वेंचणूक आयोगाचो कोणूच प्रतिनिधी संसदेन नाशिल्ल्यान ताचेर कोणी जाप दिवप हो एक प्रश्न आसा. पूण जेन्ना पुराय वेंचणुकेच्या सुदारणेचेर विरोधी पक्षान चर्चेची मागणी केली तेन्ना सरकारान ती मान्य केली अशें केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी भासाभाशेन उलयतना सांगलें. SIR है क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. It is under the constitutional power of the election commission to purify and to rectify the voter list from time and again. ये उसका काम है, ये मैंडेट है उसको. और कॉन्स्टिट्यूशन में ये असाइन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराए. तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का काम कर रही है. आयज पुराय देशभर विजय दीस मनयलो. 1971 वर्सा आयच्याच दिसा पाकिस्तानाचेर भारतान झुजान मेळिल्ल्या जैताच्या यादीन हो दीस मनयता. ह्या निमतान पुराय देशभर झुजांतल्या हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. दिल्लींतल्या वॉर मेमोरियल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी देशाच्या वीर सैनिकांक आर्गां ओंपली. 1971 वर्सा पाकिस्तानाचेर निर्णायक जैत मेळोवन दिवपी सैनिकांक आयज पुराय देश याद करता अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार सांगलें. सेना, नौदळ आनी वायुदळान उज्या पांवड्याचो समन्वय साधून एक इतिहासीक जैत भारताक मेळोवन दिलें. सैन्य दळाची शिस्त आनी वीरता येवपी पिळग्यांक सदांच प्रेरीत करीत रावतली. ह्या वेळार संरक्षण राज्यमंत्री संजय सिंग हांणी लेगीत हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. संरक्षण दळाचे मुखेली अनिल चौहान आनी तिनूय सैन्य दळ प्रमुखांनी वॉर मेमोरियलाचेर वचून आर्गां ओंपली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हुतात्मे जाल्ल्या सैनिकांची वीरता आनी राष्ट्रप्रेम आमकां सदांच प्रेरीत करतली. भारतीय सैन्य दळाच्या स्वदेशींतल्यान सशक्तीकरणाच्या अभियानाक लागून फुडारांतल्या आव्हानां खातीर आमी तयार आशिल्ल्याचें जाणवता. ऑपरेशन सिंदुरान सैन्य दळान आत्मनिर्भरतेचे आनी प्रभावी आधुनीक युद्ध शैलीचे बेस बरें उदाहरण संवसारा मुखार दवरला अशें आपल्या संदेशांत म्हळां. सैन्य दळाच्या खर संकल्पाक लागून आनी निस्वार्थ सेवेक लागून राष्ट्राच्या सुरक्षेचो एक गौरवान्वित खीण अंकीत केला.
सैन्य दळाच्या वीरतेक आमचो सलाम अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विजय दिसाच्या निमतान दिल्ल्या संदेशांत म्हळां. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. वो एक्टर जिन्होंने गरीबी से निकलकर बनाई बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान. तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है. वो एक्टर जिनके डांस मूव्स और कॉमिक टाइमिंग की है दुनिया दीवानी. ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता. अपने डांस और कॉमेडी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर मेरा दिल गोविंदा जी की जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से जानने के लिए देखें रंगोली. चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले. इस रविवार 21 दिसंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. पिसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. हडफडेच्या बर्जबाय रोमियो लेन नायट क्लबान जाल्ल्या उज्याच्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ले सौरभ आनी गौरव लुथरा हांकां आयज भारतांत हाडले. गोंय पुलीस आनी दिल्ली पुलिसाच्या गटान दोगांयकूय दिल्ली विमानतळाचेर ताब्यात घेवन तांची रवानगी पटियाला हाऊस न्यायालयान केल्या. गोंय पुलीस ह्या दोनूय दुबावितां खातीर पटियाला हाऊस न्यायालयान ट्रान्झिट रिमांड मागतले. रोमियो लेन उजो घडणुकेच्या फाटभुंयेर आयज मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सुमोटो घेतली. बेकायदेशीर वेपारी बांदावळ आनी बेकायदेशीर बांदकाम परवाने दिवपाक थळाव्या संस्थांनी गंभीर चुको केल्ल्याची नोंद न्यायालयान केल्या. एमिकस क्युरी म्हण वकील रोहित ब्रास डिसा हांची नेमणूक केल्या. हाच्या फुडली सुनावणी 8 जानेवारीक जातली. 2024-23 एक पिटिशन घातलेलें आनी तें पिटिशन आशिल्लें रोमियो लेनाच्या अगेन्स्ट. वागातोरचे रोमियो लेन जे आतां आफ्टर ब्रिज वडयला पळय, डिमोलिश केला पळय, ताजेर आसलें. हांगा प्रॉब्लम खंय आसा तो तुमकां तेच्या वयल्यान हांव सांगता. पिटिशन आमचें आयलें, पिटिशनान डेमोलिशन ऑर्डर आयली ऑन रोमियो लेन. डेमोलिश तेंच्यांनी करूं ना. जेन्ना इट वॉज प्रूव्ड दॅट इट इज इलिगल, ताजेर कमर्शियल एक्टिविटी चालू आशिल्ली म्हणून आमी कंटेम्प्ट पिटिशन घातलें. त्या कंटेम्प्ट पिटिशनान हायकोर्टान GCZMAक ऑर्डर केली की तुमी ते इन्स्पेक्ट करा, डेमोलिश करा आनी रिस्टोर करा बीच. तो GCZMAन केलो. आफ्टर इन्स्पेक्शन आमी पार्ट ऑफ आशिल्ले त्या इन्स्पेक्शनाचे आनी डेमोलिश करून रिस्टोर केलो. मजा अशी की ऑथॉरिटीजची आनी त्या रोमुलियन ब्रदर्स जे आसा पळय तांची, की तांच्यांनी विथीन 2 months एंटायर स्ट्रक्चर परत उबें केलें ऑन द सेम लँड. म्हणजे इलिगलिटीज आसून, डेमोलिशन आसून, रिस्टोरेशन आसून परत तो थंय उबें करता. हितून कितें दिसता की हांगा ऑथॉरिटीज जे आसा पळय त्या ऑथॉरिटीजची आनी त्या लोकांची जे मिली भगत आसा. मोर्जी जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार प्रियंका दाभोळकर हांणी मराठीवाडा स्थित श्री लाडोबा देवस्थानात वचून प्रचाराक सुरवात केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा काँग्रेस फुडारी बाबी बागकर हजर आशिल्ले. ह्या वेळार तांणी आपल्या जैताचो हावेस उक्तायलो. सर आमी आयज पांया पडून प्रचाराक सुरू करतली. मोर्जेन म्हाका बरो प्रतिसाद आसा. हांव हांगासले मोर्जेचेच, सो असोच प्रतिसाद लोकांनी म्हाका दितले. आमचे जे गांवचे लोक आसा आनी सांगपाचें म्हटल्यार हे जे आमचे कॅन्डिडेट आसा, हे कॅन्डिडेट लोकां मदीं मिक्स जावपी आसा. खंयच्या तरी क्षेत्रांत ते परिचीत आसा. त्या वेळाचेर आमचो मोर्जी गांवांत अशें ताका स्विकारलां. म्हाका गॅरंटी 90% लोक आमच्या वाटेन आसा. ते खात्रीच ना. आनी हे इलेक्शन जे आसा ते इलेक्शनाक सगळ्यांनी फिल्डार वचून आपलें कितें आसा तें करचें. कांय इतर पक्ष आसात, हे इतर पक्ष खूब दबाव हाडटात. हे दबाव हाडप बी हें सारकें न्हू. कित्याक प्रत्येकाक ही लोकशाही आसा. लोकशाहीन आपल्या परीन लोकांचे
हरमल जिल्लो पंचायत मतदारसंघातल्या भाजप मगो युतीच्यो उमेदवार मनीषा कोरखणकर हांच्या जाहीर प्रचार सभेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मार्गदर्शन केले. विरोधकांच्या गजालीचेर लक्ष दिनासतना मतदारांनी मतदान करचे अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केले. कारण हे फक्त पासून करून करपाचें काम करतले ते तुमचें काम कसलें करपाचें ना म्हणून माझे आमदार डॉक्टर आमदारांचे उलयल्या तुमी विश्वास म्हजेर दवरा, तुमी विश्वास भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर दवरा, तुमी विश्वास माझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर दवरा. हांवें कित्याक सांगता, हांव आतां जे केंद्रांत सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आहा, बिहारात कशा पद्दतीन सरकार आमचें आयलें तुमी पळयात, काँग्रेसचो भविश्य पाठ जाला, हांगासर कांय जावपाचें ना. 2027 परत उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आयज दिवचले नीट शिक्षण संस्थेच्या प्रशिक्षण केंद्राचें उक्तावण केलें. दिवचलच्या गोमंतक भंडारी समाजाच्या मजतीन थळाव्या भुरग्यांक पळजळीत फुडार घडोवपा खातीर मजत जातली अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री सुभाष शिरोडकर. लक्षात घ्या की एम्बिशन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करपाक कारण कितें? आमच्या गणराज्यात सांगला फेमस फॉर मनी. गरीब भुरगे आसा कांय एखादी 30,000 40,000 फारीक करून 11वीक कोर्स करपाचो, 12वीक ट्युशन घेवपाचें जमना. आनी त्यामुळे हांवें विचार केलो की अशी भुरगीं जी आसात तरी गरीब भुरग्यां खंयच्याय समाजाचे आसूं भंडारी म्हणून बोर्ड जरी लायलो तरी आसा, कारण ती समिती हांगसरी जी आसा ती एक्टीव आसा. उदाहरण सांगता तुमकां हांव हे सगळें काम करपाक बाबांचे बरोबर कॉन्टेक्ट करून रूम घेवपाचो, रूम सगळं तयार करून घेवपाचें हें सगळें काम जे करेन तो गौरवान म्हणजे उलट तो म्हाकाच विचारतालो बाबा आज अमकें अमकें करपाक जाय, कितें करूं मुखार वचूंक ना. म्हणजे ताका 2 दिसांनी तरी फोन आसतालो. आनी त्यामुळे हें सामकें काम म्हणटा तशें एक 20 दिसां भितर आमी क्लास सुरू करपाचें केलें. तोरसे जिल्लो पंचायत मतदारसंघाचे भाजपा उमेदवार राघोबा कांबळी हांणी घराघरांत वचून प्रचार करपाचेर भर दिला. तांकां थळावे आमदार प्रवीण आलेकार, वाठारांतले सरपंच आनी उपसरपंचाचो तेच प्रमाण थळाव्या नागरिकांचो व्हडा प्रमाणात तेंको मेळटना दिसून येता. आयज आमी ओजरे गांवांत आसा, जे आयज आमकां ओजरे गांवांत आमचे भाजपाचो जो आयज आमचो उमेदवार दिल्लो आसा, जो आमचो राघोबा कांबळी, तो आयज आमच्या ओजरे गांवांत हांगासर डोर टू डोर कॅम्पेन आमी चालू केल्लें आसा ताका घेवन. आनी आयज आमकां बरो प्रतिसाद आहा की ओजरे गांवांत जे आयज आमकां सगळे लोक भायर सरलेले आहा. कितें दिसता हितून कितें आमचो ऑलरेडी हो सीट जिखलेल्या हितूनूच आसा. ताका लागून हांव सगळे लोक हांगासर जमलेले तांकां मनाक आजून थँक्स म्हणटा. आनी डोर टू डोर तुमी सगळे जाण येवचे अशेंच. आनी दुसरे कडेन आमचे बऱ्यान बरें हे प्रतिसाद मेळटा. जे आयज आमचे तोरशाची सीट आमी 100% आमी हे जिखतलेत अशें म्हाका दिसता. आनी जे पळय आयज हांगासर 2 कॅन्डिडेट रावल्ले आसा ते आतां अळमी कशी भायर सरलेले आसा ते, ताका लागून तेंचेर दवरचे न्हू. जे आयज जे येयल्ले आसा तेंच्यांनी कांय काम करूंक ना आसा. हे आयज आमचो BJP सरकार काम करता तो सगळ्यांक खबर आसा कशें काम करता. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाय हांणी न्हयबाग पेडणे जिल्लो पंचायत वेंचणूक सुवाते खातीर पक्षाचो प्रचार केलो. फुडारांत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरकार आयले जाल्यार हप्तो राज बंद करून जनतेचे प्रश्न सुटावो करतले अशें सभेत उलयतना सांगलें. आमचे उमेदवार एक चान्स दिवून सांगून आयला आनी युतीचे उमेदवार आज युतीचे उमेदवार खातीर हांव भोंवना सगळे कडेन सांगला की कशें युती म्हणटी कित्याक जाल्या युती जाल्यार BJP बरोबर. सो युतीचे उमेदवाराक लोकांनी सपोर्ट करप. गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस पार्टीची युती ती लास्ट मिनीट जाली म्हणून सगळी ती सारकी खरे पद्दतीन युती अशी जाली ना. पूण ती जर आतां तुमी आमकां सोयीक दिलो जाल्यार 27 इलेक्शनात आमी ते सारके गडगंज बांदून आमी पडटे येवंक शकता. कोंकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी आयज आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेंत कोंकण रेल्वेंतमात्मक वाड आणि अभियांत्रिकी उत्कृश्टताय अधोरेखीत केली.
कोकण रेल्वेचे जाळे महाराष्ट्रातल्या रोहा ते कर्नाटकातल्या ठोकूर मेरेन 739 किलोमीटर इतले पातळिल्ले आसा। हो पुराय मार्ग एकल मार्ग आसा आणि देशांतलो एक आव्हानात्मक रेल्वे मार्ग जावन आसा अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। कोंकण रेलवे अपनी यात्री सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले 3 वर्षों में लगभग 35 करोड़ रुपए हमने खर्च किए और गोवा स्टेट में करीब 25 करोड़ का निवेश किया गया, जिसमें एग्जीक्यूटिव लाउंजेस, ट्रांजिट लाउंजेस, प्लेटफॉर्म एक्सटेंशंस, रेस्टोरेंट्स, इस प्रकार की नई नई सुविधाएं, बैटरी ऑपरेटेड कार्स, गारमेंट शॉप्स एक्सेट्रा, इसको हम लोगों ने किया। लेडीज़ के लिए पिंक बबल्स किए हैं। आने वाले भी सालों में लगभग 12 करोड़ रुपए और हम निवेश करेंगे गोवा स्टेट में, ताकि अधिक से अधिक यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सके, जिसमें प्लेटफॉर्म एक्सटेंशंस, लिफ्ट्स और कवर्ड शेड्स, इन ट्रांजिट लाउंज एक्सेट्रा उनकी सुविधा के लिए हम करेंगे। कोंकण रेलवे अपने व्यापार में भी लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। पिछले 2 वर्षों में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के नए वर्क ऑर्डर कोंकण को मिले हैं, जिससे कोंकण रेलवे यात्री सुविधाओं में और अपने फ्रेट डेवलपमेंट में नए नए विकास के काम कर पाएगा। खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसो विसव। इसमें से गाय की चर्बी की बू आ रही है। हम सब कटा सकते हैं, लेकिन अन्याय नहीं सह सकते। हमारे सिपाहियों पर हो रहे अत्याचार को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिरंगियों को हटाना है। हम सब तैयार हैं। सबसे पहले हम अंग्रेजों की बनाई हुई जेल पर धावा बोलेंगे। हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। प्रभु, ये लंकेश का भेजा हुआ मायावी राक्षस शुक है। तुम्हें जो सब एकत्रित करके लंका लौट जाओ और रावण से कहना कि महाराज सुग्रीव तो क्या, वो हमारे इस दल के साधारण से वानर को भी अपनी ओर नहीं मिला सकता है। हमारे वानर वीरों की निष्ठा अडिग है और अडिग ही रहेगी। भैया, भोर होते ही आप धनुष उठाइए और बाणों से सेतु बना दीजिए, ताकि संसार को आपकी शक्ति का आभास हो जाए। काकभुषुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आयज मतदान वळेरेचो मसुदो गोंय वेंचणूक आयोगान प्रकाशीत केला। SIRच्या खर तपासणे उपरांत ही मतदान वळेरी वेंचणूक आयोगान उजवाडान हाडल्या। ह्या वळेरेन सरकारी नोकरी करपी मतदारांची वळेरी लेगीत प्रकाशीत जाल्या। बूथ अधिकाऱ्यांनी आयज सकाळीच हाची प्रत त्या मतदान केंद्राचेर उपलब्ध केल्या, अशी माहिती वेंचणूक आयुक्त संजय गोयल हांणी दिली। तो हमने जो है वो ड्राफ्ट इलेक्टर रोल के साथ में जो हमारा ASDD का जो लिस्ट है वो और जो सर्विस वोटर्स है उनका जो ड्राफ्ट रोल है वो भी पब्लिश कर दिया है। सुबह मॉर्निंग में सभी BLOs ने अपने अपने पोलिंग स्टेशन में अपने रेस्पेक्टिव एरिया का जो ड्राफ्ट रोल है उसके साथ में जो OSDD लिस्ट है उसको पब्लिश कर दिया है। एक कॉपी जो है वो BLOs ने सभी BLAs को भी सप्लाई की है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपॉइंटेड BLAs है उनको भी एक कॉपी सप्लाई की गई है। इसके अलावा दोनों जिलों में साउथ गोवा में 12 बजे ये मीटिंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग हुई और एक प्रेस नोट उन्होंने इशू किया, जिसमें उन्होंने अपने ज़िले के जो ड्राफ्ट रूल है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक कॉपी विद लिस्ट जो है वो सर्विस वोटर लिस्ट है वो दी है। नॉर्थ गोवा जो है उसकी 4 बजे अभी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग है, तो वो भी इसी तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना जो ड्राफ्ट रोल और सर्विस वोटर रोल दे देंगे। गोंयांत जाल्ल्या SIRच्या अभियाना उपरांत ज्या मतदारांची व्यवस्थीत म्हायती मेळोंक ना तांकां नोटिसो धाडटले अशें गोंय वेंचणूक आयुक्त गोयल हांणी सांगलें। ज्या 1,42,000 मतदारांची नांवां अनुपस्थित, स्थलांतरीत, मृत आनी ड्युप्लिकेट म्हूण नोंद जाल्या तांचे कडल्यान कसलेच तरेचो प्रतिसाद वेंचणूक आयोगाक मेळूंक ना अशी माहिती वेंचणूक आयुक्त संजय गोयल हांणी दिली। हमारे जो टोटल 1,42,000 हैं जो ASDD वोटर्स है, यानी कि जिनके एनुमरेशन फॉर्म हम पे लौट कर नहीं आए, उसका भी ब्रेकअप में आपको प्रेस नोट में हमने दे दिया है कि कितने डेड, शिफ्टेड एंड डुप्लीकेट केसेस है। हमारा रोल
एज पर द शेड्यूल डेट ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो गया है, हमारी ASGD लिस्ट पब्लिश हो गई है, सर्विस वोटर का जो ड्राफ्ट रोल है वो पब्लिश हो गया है। BLOs ने उसको अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर डिस्प्ले कर दिया है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करके उनको भी कॉपी ऑफ ड्राफ्ट रोल दे दी गई है। गोंय विद्यापीठान जावपी वेंचणूक मतदानाच्या अर्ध्या वरा पयलीं फुडें धुकल्ली आनी ही फुडें धुकलपाचें कारण गोंयांत लागू आशिल्ली आचारसंहिता अशें सांगून विद्यापीठ दिशाभूल करता असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे फुडारी अमरनाथ पणजीकार हांणी केला। 29 नोव्हेंबराक आचारसंहिता लागू जाल्ली तेन्ना विद्यापीठान वेंचणूक प्रक्रिया कित्याक सुरू केली असोय प्रश्न तांणी उपस्थित केलो। जो प्रोसेस 8 ऑक्टोबराक स्टार्ट जाल्लो, इलेक्शन डिक्लेअर जाले, तो प्रोसेस एकदा स्टार्ट जालो, तेका कोड खंय लागता आनी कित्याक लागता म्हाका कळना। कसलो कोड, हांगा कसल्यो गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी ना। हे इलेक्शन, भुरग्यांचे इलेक्शन, ज्या जाग्यार कसलीच नवी स्कीम लॉन्च जायना, जावं खंयची नवी कामां तयार जाना, पण तो प्रोसेस इलेक्शनाचो जो 8 नोव्हेंबर ऑक्टोबराक चालू जाल्लो तो चालूक लागलो। आनी जरी तुमकां दिसता की मॉडल कोड ऑफ कंडक्टाक लागून हे पोस्टपोन करूंक जाय, कॅन्सल करूंक जाय, जाल्यार त्याचो प्रॉपर टायम टेबल थंय येवपाक जाय आसलो की कोड ऑफ कंडक्टाक लागून हे इलेक्शन आयज जावपाचे आसले, ते अमके तारखेर जातले अशें तुमची एक ऑर्डर येवपाक जाय। ती ऑर्डर खंय दिश्टी पडना, वायस चान्सलराक खबर ना, युनिव्हर्सिटीच्या खंयच्याच ऑथॉरिटीक खबर ना की इलेक्शन जे आयज कॅन्सल केला ते मुखार केन्ना जातले। सो हे दिश्टी पडटा की तुमकां जेन्ना दिसता की तुमी जिखना तेन्ना तुमी हे इलेक्शनूच कॅन्सल करता। सेरेंडिपिटी कला महोत्सवाच्या अंतर्गत कला अकादमीत आयोजित केलेल्या आर्ट स्टोरीज हे दिव्यांग कलाकारांनी काढिल्ल्या चित्र प्रदर्शनाचे उक्तावण राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हांच्या हस्तुकी जाले। समावेशक आणि सक्षमीकरणा खातीर कला आणि एक तांकीवंत माध्यम जावन आसा आणि ह्या माध्यमाचो उपेग दिव्यांगाच्या सक्षमीकरणा खातीर केल्ल्यान कारिटास ह्या संस्थेची तांणी तुस्त केली। गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन 12 जानेवारी 2026 सावन सुरू जातले अशी माहिती गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी उजवाडिल्ल्या पत्रकांतल्यान दिल्या। भारतान सेमीकंडक्टराच्या मळार व्हड उपलब्धी हाताळ्ळ्या। CDEC संस्थेन देशांतलो पुराय तरेन स्वदेशी पयलो मायक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 देशांक ओपला। मायक्रो प्रोसेसर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम कार्यावळी खाला CDEC संस्थेन तयार केला। सरकारी आणि खासगी वापरा खातीर ह्या मायक्रो प्रोसेसराचो उपेग करप शक्य आसा। तेच प्रमाण 5G नेटवर्क गाडयो आणि घरगुती इलेक्ट्रॉनिक वापरा खातीर, तेच प्रमाण कारखान्यांतल्या तरेकवार मशिनां खातीर आणि इंटरनेट वेवस्थे खातीर हाचो प्रभावी वापर शक्य आसा। किकफेट पारंपारीक शोटोकन कराटे फेडरेशनाच्या विद्यार्थ्यांनी पहिल्या उक्त्या फुनाकोशी राष्ट्रीय कराटे सर्तीन 78 पदकां मेळयली। ही सर्त नावेलीच्या मनोहर पर्रीकर स्टेडियमात जाली। ह्या सर्तीन जैतिवंत जाल्ल्या खेळगड्यांक सेन्साय युवान कलागर हांचे मार्गदर्शन लाभले। ह्या सर्तीन मेळिल्ल्या इनामाक लागून राष्ट्रीय पावंड्याचेर गोंयाक नांव फावो जाल्या। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 33.29 सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 19.4 सेल्सियसले नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। भारत कुशळटाय संधी आणि गती आशिल्लो देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे जॉर्डनच्या वेपार बसकेन वक्तव्य। हडफड्या नायट क्लबान उजो लागिल्ल्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ले सौरभ आणि गौरव लुथरा हांकां दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयान केले हजर। गोंय आणि केरळ राज्या मजगती रेल्वे संपर्क वाडोवपा खातीर गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केली मागणी। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो घराघरांनी प्रचार करपाचेर भर, उमेदवारांक जैताची आस्त। SIRच्या खर अभियाना उपरांत पहिल्या मतदान वळेरेचो मसुदो जालो प्रकाशीत,
सापडनाशिल्ल्या मतदारांक धाडल्यात नोटिसो. इतले नाही खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.